हांव प्रकाश शंकर वेळीप उटा संघटनेचो अध्यक्ष। आज ह्या भागात जे प्रख्यात कटमगाळ दादाचे जे दैवत आसा तांकां थोड्या वेळा पयलीं आमी घराणी घातली आसा। आमी मागता ह्या सगळ्या परिसरांतले जे देव दैवता आसात त्यांच्या आशिर्वादान आयज खरें म्हणल्यार उटा ही संघटना 20वो हो आपल्यालो शुभारंभाचो कार्यक्रम हांगा ह्या कटमगाळ वाड्यार गांवांत करता आनी हेजो समारोप जो आसा तो 20 नोव्हेंबराक परमागुडीच्या ह्या इंजिनियरींग कॉलेजच्या पटांगणाचेर 10 नोव्हेंबराच्या ह्या परमागुडी कॉलेजच्या पटांगणाचेर भव्य स्वरूपात जातलो। आज शुभारंभ 20 वर्सां पयलीं याद जाता गोंयच्यो ह्यो वेगवेगळ्यो ट्रायबल लोकां खातीर काम करपाच्यो वेगवेगळ्यो संघटना आसल्यो त्यो जेणी एकत्र हाडपा खातीर फुडाकार घेतलो ते आमचे ह्या पुणे भागाचे सुपुत्र त्यावेळेचे गोमंतक गवड मराठा समाजाचे अध्यक्ष स्वर्गीय यशवंत गावडे यांचे आमी याद करतात। त्या संघटने सुरवातीचे जे 8 असलेले संघटना त्याचे काही आज पदाधिकारी नात तातूंत आमी त्यांचे नामस्मरण करतात। स्वर्गीय अंतोनबा फ्रांसीस, पीटर गामा, बाकीचे आज आमचे कितलेशे आमचे मध्ये नात पण जे आज ह्यो 8 संघटना आसात त्यावेळेचे सुद्दां आमकां फादर जो हे सुद्दां आमकां सपोर्ट करपाक फुडें सरले आनी सुरवाती साकून गेल्ले 20 वर्सां जे एक ल्हानशे स्वरूप आसले आज गोंयभर गोंयचे जे 11 तालुके जे ट्रायबल लोकांचे जे वाडे आसात गांव आसात त्या वाड्यापर्यंत ही उटा संघटना आज पावल्ली आसा। उटाचो इतिहास गेल्लो 20 वर्सांचो हो अत्यंत संघर्शमय आसा। ह्या संघर्शाचे वर्णन सुद्दां डॉक्टर उदय गांवकर यांनी उटा संघर्ष ह्या पुस्तकांतलो सुद्दां गावोगावी आनी देशा भायर सुद्दां पावयल्लो आसा। आयज तारीख आसा 6 आनी दुसरे 10 तारीख पर्यंत आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात। गोंयच्या ह्या 700 जे आमचे ST समाजाचे वाडे आसात त्या प्रत्येक वाड्याचेर आज आमचे कार्यकर्ते नेटान काम करतात। दर दिसाक 20-15 अश्यो बैठका वाड्याचे आसात। ह्या वेळार हांव सगळ्या गोंयच्या समाज बांधवां जे वेगवेगळे संघटना आसात वेगवेगळ्या आपल्या तरेन ह्या ST खातीर काम करतात त्या सगळ्या संघटनांनी एकट्यान येवचे। जे काही आमचे लिडर लोक आसात कदाचित काही जर पयस आसात त्या सगळ्यांनी सुद्दां ह्या मोहिमेक अंतर्गत ह्या मोहिमे भितर येवचे आनी जो 20वो कार्यक्रम जो आसा महोत्सव आसा तो खऱ्या अर्थान जबरदस्त जावचो मोठो जावचो। हाजे खातीर सुद्दां 10 नोव्हेंबराक ह्याच फर्मागुडीच्या पटांगणाचेर तुमी येवचे। आज पर्यंत उटाचो संघर्ष ह्या संघर्शाक लागून कितें कितें मेळ्ळां तें सांगपाची गरज ना, तें सगळ्यांक खबर आसा। अनेक योजना जाल्यो ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आज 25-26 योजना काडटात ते करपाचे समजा उटाचो पुढाकार आसलो। जे ST कमिशन आसा जे कमिशना मार्फत आज अनेक जाणां फायदो जाल्लो आसा। हे ट्रायबलाची मुवमेंट जाले नंतर 2011-25 मे जाले नंतर सुद्दां आज हजारो युवकांक आमचे नोकरी मेळ्ळ्यो आसात, प्रमोशन मेळ्ळें आसात, एडमिशन मेळ्ळें आसात, कितलेशे डॉक्टर जाले, एडवोकेट जाले, इंजिनियर जाले। ह्या सगळ्या आमी उलो मारतात। आज कितलेशे आमचे तरुण वेगवेगळ्या कॉलेजी शिकतात, प्रोफेसर जाले। ही अशी अनेक उदाहरणां आसात। तांकां एडमिशन मेळटात, एडमिशन मेळना आसलें पयलीं कॉलेजी, हायर सेकंडरी मेळना आसलें। हे सगळेंच काम ह्या उटा संघटनेन आपल्या खांदार घेतलें आनी म्हणूनच आज तेजी फळां 20 वर्सां पयलीं लायिल्ल्या ल्हानशा रोपीक ताजो वटवृक्ष जाल्लो आसा। हे जेणे ह्या ST समाजाचो फायदो घेतलो आसा त्या सगळ्या गोंयच्या तमाम महिला आसतले, युवा आसतले, विद्यार्थी आसतले सगळ्यांनीच भायर सरचे मोठ्या नेटान भायर सरचे। हांव डॉक्टर उदय गांवकार उटाचो फावंडर संस्थापक आनी फावंडर स्पेशल सेक्रेटरी। उटाचे फावंडर सेक्रेटरी म्हणून हांवें जवळ जवळ 15 वर्सां काम केलें। म्हाका सार्थ अभिमान आसा गोंयची सगळ्या आमच्या अनुसूचित जमातीची उटा ही एक अपेक्स बॉडी। आमी जेन्ना उटा फॉर्म केली तेन्ना गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळे आमचे संस्था काम करताले। ह्यो 8 संस्था एकठांय करून घडयल्ली ही एपेक्स बॉडी म्हणल्यार उटा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स। ह्या संस्थेन आज ट्रायबलां खातीर भरपूर काम केल्लें आसा। फाटली 20 वर्सां भरपूर काम केलां आनी ताजी फळां आज आमचे भावंडांक सगळ्यांक मेळटा ही अभिमानाची गजाल आसा।
आज 6 ऑक्टोबर 2024 खरें म्हळ्यार हो उठाचो आमचो जन्मदीस आनी हो जन्मदीस खरें म्हळ्यार आज आमकां मोठ्या प्रमाणात मनोवपाक आसलेलो पूण पावसाची चिन्नां आजुनूय सारकी ना पावस केन्ना पडत म्हणून सांगू नजो म्हणून आमकां मातसो हो महामेळावो जो आसा तो आमकां 10 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा व्हरचो पडलो आनी तो फर्मागुडये वयल्या इंजिनियरींग कॉलेजच्या प्रांगणात मोठ्या प्रमाणात जातलो मोठे संख्येन ट्रायबल लोक हांगा येतले आज वाडो तिथी अभियान हें अभियान आमी सुरू जाल्लें आसात आनी वाड्या वाड्यार आज उठाच्यो बैठको आयोजीत केल्यो वतात आनी ताका प्रचंड असो आमकां प्रतिसाद मेळटा ह्या फाटल्या 20 वर्सांत आमी कितें कितें केलें कितें मेळयलें फुडें कितें मेळोवपाचें आसा हो सगळो पाडोच आमकां लोकां कडेन वाचून दाखोवचें पडटा खऱ्यांनीच हें आमी मेळयलें त्या लोकांनी मेळयलें काय कितें लोकांक मेळोवपाक कितें अडचणी आसा आमी खंय पडटा कमी पडटा काय सरकार कमी पडटा काय कोण कमी पडटा हाजो आज जमा लेखा करपाची गरज आसा त्या निमतान आमी वाड्या वाड्यार वतात आतां हो 10 नोव्हेंबर मोठ्यांत मोठो मेळावो जावपा आसा ह्या मेळाव्यात गोंयच्या आमच्या सगळ्या बांधवांनी आमचे हेवे दावे कितें आसूं न्ही त्या वेळार आमच्यो 8 संस्था आसल्यो आतां कितल्योश्योच संस्था जाल्या ह्या संस्थाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या लोकांनी हेतून वांटेकार जावचे कारण उठा संस्था ही गोंयच्या सगळ्या अनुसूचित जमात्या खातीर वावुरतात आनी उठान केल्लो वावर जो सगळ्यां खातीर आसा म्हणून कोणेय रेस्ट्रिक्शन ना दवरता ह्या उठाच्या महामेळाव्यात ह्या आमच्या प्रोग्रामात सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे कारण अजूनही खूप काही गजाली घडच्यो आसा खूप काही गजाली मेळोवपाच्यो आसा आनी ह्यो गजाली जर मेळच्यो जायत आमी परत एकठांय अशें येवन आमकां कितें जाय आमकां कितें मेळोवपाक जाय ही दिशा आमकां ठरोवपाची गरज आसा